आम्ही पळयता सीसीपी इलेक्शनाचे वोटिंग सकाळच्यान चालू जाल्ले आसा 8 वरांच्यान आता ऑलमोस्ट 1.5 वर जाले वोटिंग चालू आसा. आम्ही सध्या आसा आल्तीन वॉर्ड नंबर 16चे जंय आनी 15चे वोटिंग सध्या चालू आसा थंयसर आसा. आमचे वांगडा आसा आम आदमी पक्षाचे फुडारी तशेंच गोंय प्रदेशाचे ते प्रेसिडेंट जावन आसा आपाचे वाल्मिकी कशा तरेन सध्या तुमी सकाळच्यान भोंवडाट वतले म्हणजे ट्रेंड कितें चालू आसा सध्या? डेफिनेटली ट्रेंड फाटल्या थोड्या दिसांनीच आयकूंक येतालो दिसतालो तो जशे तरेन रुलींग पॅनल आसा आनी एक एक जी डेस्परेट स्ट्रॅटेजीज ट्राय केले टू ट्राय अँड मेक दीस इलेक्शन एज लेस फ्री अँड फेअर एज पॉसिबल कित्याक तांकां स्वता खबर आसा की जो वेव आसा सध्या दॅट इज अगेन्स्ट द रुलींग पॅनल अगेन्स्ट द बीजेपी अँड बाबूस पॅनल कित्याक फाटल्या 5 वर्सांनी सगळ्या पणजेकारांनी पळयला हाव दीस हेरिटेज सिटी 180 वर्साची हो जो आमचो शहर आसा तो फाटल्या 5 वर्सांन ह्या पॅनलान कसो वाट लायलो अंडर द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी. कितलेशेच इश्यूज जे आमी इतले वर्सां सोंसल्या कांयच तांणी रेझोल्युशन करूंक ना. सो आज तुम्ही पळयला की जे ऑपोजिशन आसा सगळे एक जाल्ले आसा नॉट एज पॉलिटिकल पार्टीज ऑर एनी पर्सनॅलिटीज पूण एज पणजेकार सगळे पणजेकार म्हूण आज एक जाल्ले आसा आनी आमी सिटीजन्स पॅनल तुमकां म्हाका समोर दवरिल्लो आसा आनी आतां खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. हांव सगळ्या वॉर्डांनी भोंवता आनी सगळे कडेन थम्स अप आनी स्माइल्स हे मेळटा सगळे. वाल्मिकी तुम्ही स्मार्ट सिटीचो उल्लेख केलो पूण आम्ही पळयलें की स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसतना मदीं इलेक्शनाय जावन गेली थंय व्हडलोसो फरक दिसलो ना त्या इलेक्शनांनी. पूण सीसीपी इलेक्शनाक हे फावटी तुम्ही म्हणटा स्मार्ट सिटी तसोच तुम्ही कसिनोचो इश्यू जो लावन धरलेलो सो ह्या दोन्ही गजालींचेर तुमकां दिसता वोटिंग जातलें अशें ह्या फावटी? डेफिनेटली पळय स्मार्ट सिटी वेळार कितें लास्ट जे इलेक्शन आशिल्ले तेन्ना काम चालू आशिल्ले जे टू गिविंग एक्सक्युजीस सीएम स्वता येवन निमता सांगतालो की ना जातले 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 सो लोकांनी पासियेस घेतलो. तुम्ही जाणा की पणजेकार खूब पासियेस दवरपी मनीस ते सगळे परत परत रस्त्यार येवचे ना पूण तांचो जो काळजान जे तांकां दुख्ख आसा आनी राग आसा ते थ्रू द इलेक्शन्स दे वील सायलंट वोटिंग जातलें अशें म्हणटा तुम्ही ऍक्च्युली आता सायलंट सुद्धा ना लोक सगळे ओपनली भायर आयिल्ले आसा इवन कसिनोच्या मिटिंगेन तुम्ही पळयले 100रांनी लोक एका सादे एक पब्लीक मिटींग आमी कांयच प्रचार करिनासतना मोबिलायझेशन करिनासतना स्वता लोक आयले सबन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पणजे ऑल सेक्शन्स ऑफ पणजे. सो लोकांक खंय तरी एक निराशा आसा की हो जो सरकार ते फक्त आता जुमला आयकून आयकून लोक आता वाजयला पीपल वॉन्ट रिझल्ट्स आणि आम्ही जे आता ऑपोजिशन एक पॅनल दवरला दॅट विल गिव्ह दोज रिझल्ट. वाल्मिकी आम्ही आनी एक पळयता की सध्या वोटिंग जे चल्ला ते ओल्ड इलेक्ट्रोल आसा ताजेर चल्ला पूण कशें आसा की नव्या हितून खूब जाणांचे वोटिंग आसा ते डिलीट जाला आसतले सो ताचो कितें फरक पडटलो की बाबा आपूण फुडल्या वोटर लिस्टान जर ना जाल्यार आपूण ह्या इलेक्शनाक मत कित्याक मारचें हो कितें प्रकार जावपाक शकता काय कसो दिसता? तशें ना इट्स ट्रू की ऍक्च्युली पणजेचे इलेक्ट्रोल खूप कमी जाल्ले आसा ऑलमोस्ट 4000 वोट्स डिलीट जाल्ले आसा पूण जशें तुवें म्हळें जे सीसीपीचे इलेक्शन आसा दॅट इज हॅपनिंग ऑन द ओल्ड रोल पूण म्हाका दिसना ताजेर व्हडलो फरक पडचो ना. जे जेन्युइन वोटर्स आसा ते दोनूय हातून रोलान आसा म्हाका दिसना की दॅट वील हॅव एनी इम्पॅक्ट. ह्या फावटी ऍक्च्युली वोटींग म्हाका म्हज्या मतान चड जावंक जाय बिकॉज पीपल वॉन्ट टू एक्सप्रेस दॅट डिसअपॉइंटमेंट इन दॅट एंगर एट द रुलींग पॅनल वीच इज म्हणजे टाइम आफ्टर टाइम तांणी एक एक जी आश्वासनां दिल्ली ती खंयचीच पुराय जावंक. सो तुम्ही म्हणटा चड वोटिंग पर्संटेज जाले जाल्यार हो फायदो जातलो असो दिसता तुमकां? 100% फायदो म्हळ्यार कितें आसा लास्टाक फायदो पणजेचो जावंक जाय. आमचे जशें सांगलें इट इज अ हेरिटेज सिटी 180 वर्साचे शहर जे आमी इतली वर्सां राखून दवरला आनी वायट दिसता जेन्ना विश्वजीत राणे सारखे मंत्री म्हणटा की कॅसिनो शिवाय ह्या शहरान आनी कांयच ना म्हणून. मात्र 180 वर्साचे शहर हे तूं कॅसिनो आयल्या फाटले 15-20 वर्सां जाली ताचे पयलीं आमी कितलेशेच वर्सां हे शहर सामकें इट इज वॉज इज अँड ऑलवेज विल बी द मोस्ट ब्युटिफूल कॅपिटल सिटी इन ऑल ऑफ इंडिया हे आमी सदांच मानता. सो जेन्ना ह्या बीजेपीच्या सरकाराचे मंत्री अशें म्हणटा आनी बीजेपीचे पॅनलूय तशें चिंतता की ह्या शहरान कॅसिनो शिवाय कांयच ना दॅट इज द टायम की पणजेकारांनी भायर येवन दे शूड गिव्ह अ रिस्पॉन्स टू दॅट. थँक्यू थँक्यू.